नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आजच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आजच्यो मुखेल खबरो. उत्तर काशींतल्या सिलकाऱ्या बोगद्यान अडकून पडिल्ल्या 41 कामगारांची सुटका करपा खातीर चल्ल्या झुजा पांवड्यार यत्न. राजस्थान विधानसभा वेंचणुकेची तयारी जाल्या पुराय. फाल्यां 199 सुवातां खातीर जातले मतदान. पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी घेतलो आपल्या कार्यालयाचो ताबो. आपल्या कडेन सोपयल्ल्या 4 खात्यांचो अभ्यास करपाक लागतलो आपल्याक थोडो वेळ, अलेक्स सिक्वेरा उलयले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज केलो स्वयंपूर्ण ई-बाजार ह्या संकेतथळाचो शुभारंभ. ह्या पोर्टला अंतर्गत आतां मेरेन 52 कंपन्यांनी केल्या नोंदणी. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवान 75 क्रिएटिव्ह माइंड्स ऑफ टुमॉरो अंतर्गत गोयच्या दर्यादेगेचेर आधारीत ओध हो विचार करपाक प्रवृत्त करपी लघुपटाक मेळ्ळो पयलो पुरस्कार. आता खबरो विस्तारान. उत्तराखंडातल्या उत्तर काशींतल्या सिलकाऱ्या बोगद्यान अडकून पडिल्ल्या 41 कामगारांची सुटका करपाची झुजा पांवड्यार यत्न चल्ल्यात. ऑगर ड्रिलिंग मशीनांत कांय तांत्रीक बिघाड निर्माण जाल्ल्यान काल काम पडले. राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्था यंत्रणेचे अधिकारी लेफ्टनंट जनरल रिटायर्ड सय्यद अता हसनैन हांणी आयज घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत सांगले की बोगद्यान पायप सकयल पडिल्ल्यान मातयेची रास जमा जाल्ली. ही मातयेची रास पयस करपाचो यत्न चल्ला. पायपाचे वेल्डिंग केल्या उपरांत ड्रिलिंग मशीनाचें काम रोखडेच सुरू जातलें. फकत 15 मिटराचेर काम पुराय जावपाचें आसा. सरकाराच्यो सगळ्यो यंत्रणा ह्या कामांत गुंतल्यात अशें हसनैन हांणी सांगलें. ये काम है, ये सिर्फ अकेले 1, 2, 3, 4 एजेंसी नहीं कर रही है, ये पूरी सरकार के हर एजेंसी लगी हुई है इसके अंदर. आई वांट टू प्रूव टू यू कि अब राज्य सरकार भी इसके अंदर कितने जोर शोर के साथ शामिल हुई है. उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड. इधर से आप देखें तो गुजरात से इक्विपमेंट गुजरात से आया है, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से जा रहा है यूपी के अंदर और फिर उत्तराखंड. भारी इक्विपमेंट, फ्लैट बेड, बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर, हर जगह जहां रात भर लोग जागे हैं, कोऑर्डिनेट किया है लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ, स्टेट अथॉरिटीज के साथ कि ग्रीन कॉरिडोर मिले इनको. आपको मालूम है कि रात के वक्त अगर नेशनल हाईवेज पर किस तरह की ट्रैफिक होती है, अगर वो ग्रीन कॉरिडोर ना मिले तो अरसा जो है द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट विल टेक विल बी ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड और 4 टाइम्स. तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन किया है और हर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है यू हैव फाउंड ग्रेट कोऑपरेशन, ग्रेट सेंस ऑफ कमिटमेंट द होल नाइट. This is what is proving that this operation, more than anything else, is a all of government operation, all of government approach is being adopted here. To repeat it again, from the PMO to the Ministry of Home Affairs, to the Ministry of Road Transport and Highways, to the NDMA, everyone is involved in coordinating and ensuring that by any means we must get these brave men out. तेलंगणा विधानसभा वेंचणुकेक आतां फकत 5 दीस उरल्यात. वेंचणुकेचे प्रचार कार्य नेटान चालू आसा. तेलंगणा विधानसभेच्या 119 सुवातां खातीर 30 नोव्हेंबराक मतदान जातलें. 3.17 कोटी मतदार मतदान करतले. ह्या वेळार 8 लाख नवे मतदार पयलेच खेपे मतदान करतले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तेलंगणात आयज निजामाबाद हांगा रोड शो आनी रॅलीत वांटो घेतलो आनी भौसाक तांणी संबोधीत केले. ह्या वेळार तांणी काँग्रेस आनी केसीआर पक्षाचेर खर टिका केली. भ्रष्टाचारी केसीआर पक्षाक सत्ते वयल्यान देंवोवपाची ही वेळ आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. कांग्रेस पार्टी और केसीआर की पार्टी बीआरएस ये तेलंगाना को
एक नंबर का राज्य नहीं बना सकते, क्योंकि वहां मंत्री बनाने के लिए डाइनिंग टेबल पर टेंडर निकालकर कोटेशन मांगकर कौन ज्यादा पैसा देता है वो मंत्री बनता है। जो जनता का आदमी है वो मंत्री नहीं बनता है। केसीआर को कौन पैसा देगा, कांग्रेस पार्टी को कौन पैसा देगा, वो मिनिस्टर बनता है। ये भ्रष्टाचारी केसीआर को हटाने का समय आ गया है। काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी जुक्कल, मेडक, तंदूर आणि खैराताबाद हांगा भौसाक संबोधित करतले, जाल्यार प्रियंका गांधी ह्यो पालकुर्सी, हुस्नाबाद आणि धरमपुरी हांगा बसका घेतल्यो। काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे नलगौडा आणि अलमपूर हांगासर सभा घेतले। राजस्थान विधानसभा वेंचणुकेची तयारी पुराय जाल्या। फाल्यां जावपी 199 सुवातां खातीर मतदान जातलें। फाल्यां जावपी मतदानात वेंचणूक आयोगान मतदारांक आपल्या बरोबर वेंचणूक वळखपत्र हाडपाचे निर्देश दिल्यात। जांचे कडेन वळखपत्र ना तांणी आधार कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड वा भारतीय पारपत्र हाडूंक शकता अशें कळीत केलां। दर एक मतदान केंद्राचेर बसपाची वेवस्था, पिवपाचें उदक अश्यो सगळ्यो वेवस्था केल्यात। दर एक बुथाचेर मतदारांक मदत करपा खातीर मतदाता सहायता केंद्र आसतले। तशेंच प्रशिक्षीत स्वयंसेवक आणि बूथ लेव्हल अधिकारी मतदारांक मदत करतले। जानेवारी 2024 दिसा जावपी आंतरराष्ट्रीय पर्पल फिस्टाक पर्पल इंटरनॅशनल वीकेर लघुपट महोत्सव आणि सर्वसमावेश शिक्षणाचेर पर्पल इंटरनॅशनल परिशदेचें आयोजन केलां अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पर्वरे मंत्रालयान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत दिली। दिव्यांगांच्या संबोधीत विशयांचेर जागृताय वाडोवप हो ह्या फाटलो हेत आसा अशें सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें। We are thrilled to announce the Purple International We Care Film Festival. We have amongst us Mr. Satish Kapoor from Brotherhood, who has been associated from last year, and this year he has bigger plan. And I am very grateful to you for associating with us, collaborating with us with all these new initiatives, which otherwise we would have missed. This We Care Film Festival, organized in collaboration with the United Nations APJ Institute of Mass Communication Delhi and Brotherhood as a part of Purple Festival. This is not just a cinematic celebration, but a platform to shed light on the narratives of individuals with disabilities. Running from January 8th to 13th January, this festival is peer accredited by Government of Goa, and DPWD, Government of India, aims to harness the power of film to instill awareness and understanding of the disability issues all across the world. गोंय राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर हांणी सांगलें की तरणाट्यां मेरेन पावतलो जाल्यार चित्रपट माध्यमाचो खूब उपेग जाता। What is the objective of this film festival? तुमकां खबर आसतलें की last year Purple Festa similar आमी film festival दवरिल्लें, but there was no competition. So this time there are entries which are being invited from across the country and across the globe, because this is an international Purple Fest. So as I said earlier, आमी कितें दाखोवंक सोदता through these movies or films. We want to create the sensitization among students, among non-disabled people. And ये केन्ना जाता जेन्ना आमी movies दाखयता, people can connect to movies. Last year, this film festival was excellently curated by Mr. Satish Kapoor. It was for 2 days at Inox. We had students from across the state who came and watched these movies. आमी जेन्ना म्हणटा की पर्सन विथ डिसेबिलिटी जे आमचे भाव आसा भयण आसा तांचे कडेन पळोवपाचो जो दृश्टीकोन आमचो आसा तो जर आमी बदलतले जाल्यार तो बदल जो आसा तो आमकां ह्या मुविजांना वी कॅन डायरेक्टली कनेक्ट टू दॅट. देर आर मेनी मेन फ्रेम मुवीज मी जर पळयता की तारे जमीन पर आसतले किंवा मर्फी अशे खुबशे मुवीज मेन जावना आयले, पण दीज डॉक्युमेंटरीज, दीज फिल्म्स विच आर बीन curated, which are going to be shown for people. These are short documentaries, and many of these documentaries are
created by persons with disabilities themselves from across the globe. दिवचले आणि मयेच्या पंचायत वाठारांत विकसित भारत संकल्प यात्रेचे आयोजन केले. या यात्रेन मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी येवकार दिलो. या वेळार जिल्लो परिषद सदस्य महेश सावंत, सरपंच दत्तप्रसाद खरखडे, पंचायत सदस्य आणि सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले. या वेळार भलायकी शिबिराचे आयोजन केले. या वेळार उलयतना आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी सांगले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताक 2047 मेरेन विकसित भारत करपाचें थारायला. केंद्र सरकारच्यो कल्याणकारी येवजण्यो लोकां मेरेन पावोवपा खातीर ह्या संकल्प रॅलीचें आयोजन केलां अशें तांणी सांगलें. ही विकसित भारत संकल्प यात्रेचो रथ आमच्या या पंचायत क्षेत्रात पावलो आसा. आतांच आमी पळयलें की ही विकसित यात्रा ही कित्याक लागून आमच्या देशाचे नेतृत्व करणारे माननीय पंतप्रधान ज्यांच्यानी 10 वर्सां राज्य केलें आनी ह्या राजवटीन जो बदल त्यांच्यानी घडोवन हाडलेलो आसा, सर्वसामान्या पासून ते मोठ्या लोकांपर्यंत हेची जी सुविधा कशी दिल्ली आसा हेची जाणीव करून दिवपाचे ही संद आयज आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन आमकां दाखयल्ली आसा. विकसित भारत करता आसतना खंयची क्षेत्रांनी ती निवड जाल्ली आसा. आरोग्य, शिक्षण, उद्योग अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी जी विकसित जाल्लो आसा देश, त्या पद्दतीन आमकां जे आतां विकसित जाल्लेले इन्फ्रास्ट्रक्चर पळोवपाक मेळटा, मानवी विकास जाल्लो आहा हो पळोवपाक मेळटा. हेची जाणीव लोकां पर्यंत पावप म्हणजे आमी समृद्धे पर्यंत कितपर्यंत पावल्ले आसा आनी 2047 पर्यंत जे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदींचे जे स्वप्न आसा या देशाक पूर्णपणे समृद्ध करपाचो जो त्यांचो ध्यास आसा आनी त्यांची गॅरंटी आसा, ही गॅरंटी त्यांनी घेतलेली आसा आनी हेची जाणीव दिवपाचें काम आज या विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या द्वारे हे यात्रा करून आमचो संदेश, आपलो संदेश आपल्या या लोकांपर्यंत पावोवपाचो हो एक उद्देश आसा. या कार्यावळीन दिवचलच्या गट विकास खात्याचे अधिकारी नरेश मांजरेकर आणि लाभार्थींची उलोवपां जाली. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची यात्रा आसा आनी ती प्रत्येक गांवागांवान वचोन ज्या लोकांचे स्किमी अवेल करून पावोंक ना तांकां एक चान्स दिवन ती अवेल करपाची संद सेंट्रल गव्हर्नमेंटान स्टेट गव्हर्नमेंटाच्या इनिशिएटिव्हान ही घेतलेली एक संकल्प यात्रा आसा. त्याच बरोबर हांगा प्रत्येक स्पोर्ट्स पर्सन किंवा महिला ज्यांनी प्रत्येक समाजा खातीर कितें काम केलां आसा, स्पोर्ट्स पर्सन किंवा स्टुडंट जे मेरिटरी जावन ह्या आपल्या समाजाचे किंवा आपल्या घरचे नांव वयर गेला तेंचे एक सन्मान करचो. त्याच बरोबर लोकांक संद मेळची की तेंच्यांनी स्किमी अवेल ही संकल्प यात्रा काडिल्ली आसा. म्हणून सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, सगळ्या लोकांक सांगिल्ल्या सगळ्या मान्यवरांक की तेंच्यांनी हांगा येयल्ल्या बद्दल तेंचे वेलकम करता, तेंचे धन्यवाद करता. त्याच्या पयलीं आमी चुलयेक बी रानान न्हू आमकां खूब त्रास जाता. आतां मोदी सरकारान आमकां सिलिंडर दिला तर मातशें आमकां त्रास जायना. आतां आमी सगळें कितें आसा तें तेजेर रांदता आनी सिलिंडराचो रेटूय खूब वाडलेलो आसा, पण आतां कमी केला आनी तितून आमकां सबसिडी बी मेळटा म्हणून अशें सांगताना आमी सिलिंडरचो रेट कमी जाला म्हणून सांगला. आपल्या म्हयन्याक तरी 500 रुपया मेळूंक जाय, कित्याक सांग काम ना म्हणून आमी घरा कडेन रावता. अशी केन्ना तर वर्साक एकदां कामां करता आनी काय ना. ते बी आसा म्हणून हांवें रावला. आतां तर आमची मातशी कितें तर मोदी सरकारान हेल्प करूंक जाय. ताका लागून आमी आमकां काय भाड्याच्या घरानूच आसा, स्वताच्या घरान. जे पयलीं उत्पन्न येतालें ते आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्टेट गव्हर्मेंटा मार्फत ज्यो कितें स्किमी आहा त्यो ऑलमोस्ट जे हॉर्टिकल्चराक ज्यो काही जाय ते आमी सगळ्यो घेतलेले आसा आनी तेजे पासून जी कितें सबसिडी आनी मेळपाक जाय ती आमकां मेळून जे शेताचें उत्पन्न म्हणजे हॉर्टिकल्चराचें उत्पन्न जें आसा, नारळ म्हण, सुपारी, काजू हेचें उत्पन्न डबल जाल्लें आसा. ह्या हेतून जी सबसिडी मेळ्ळ्या ती सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंटाची अशी आसा आनी त्या हेका लागून कितें आसा की कश्ट करचे पडटा आनी त्या हातूंत कश्टांतल्यान
शेतीचें उत्पन्न जें आसा म्हणजे हॉर्टिकल्चराचें तें बी डबल जालां. केंद्र सरकारचें त्या शिवाय गोवा सरकारचें हांव धन्यवाद म्हणटा. आयज विकसित भारत संकल्प यात्रा दक्षिण गोंयच्या केळशी गांवांत आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळींत शेती खातें, बायलां आनी भुरगीं उदरगत खातें, बँक ऑफ बरोडा, नुस्तेमारी खातें, पशुसांबाळ खातें, समाज कल्याण खातें अशा सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी वांटो घेतलो. ह्या कार्यावळींत DRDAचे संचालक दिपाली नायक, स्वयंपूर्ण मित्र सुमंत खवटे, सरपंच डिक्सन वाज, भलायकी अधिकारी डॉक्टर इमॅन्युअल मास्कारेनस आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. ह्या कार्यावळींत शेतान ड्रोनाचो वापर कसो करप हाचे प्रात्यक्षीक दाखयले. उपरांत उलोवप करतना सरपंच डिक्सन वाज हांणी सांगलें की केळशी गांवांत ह्या विकसीत भारत संकल्प यात्रेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. ह्या वेळार लाभार्थ्यांनी आपली मतां उक्तायलीं. इतल्यान खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know, you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows? After watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी आपल्या कार्यालयाचो आयज ताबो घेतलो. हालींच गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी तांकां मंत्रीपदाचो सोपूत दिल्लो. उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तांचे कडेन पर्यावरण, कायदो, विधिमंडळ आनी बंदर कप्तान ही खातीं सुपूर्द केल्ली. आपल्या कार्यालयाचो ताबो घेतल्या उपरांत तांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें की ह्या चारूय खात्यांची म्हायती करून घेवपा खातीर आपल्याक थोडो वेळ जाय पडटलो आनी ते खातीर आपूण संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन बसका घेतलो. My first observation is that there is nothing there. No smell. No. The plant is not working. Okay. They put off the plant, Yeah. so there is no smell. Next is, according to me, I may be wrong, and I hope I am wrong. There was a little work going on today, which I suspect is a consequence of announcement of inspection. I suspect it. So, pollution board have seen. Pollution board will conduct another inspection, an audit of the place, and we will act thereafter. So, but we will definitely ensure that a plant is put by the municipality, or the plant put up by the municipality is repaired, rectified, whatever it is, and ensure that harassment to the public is not there, that there is no foul smell, whatever. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज स्वयंपूर्ण बाजार ह्या संकेतथळाचो शुभारंभ केलो. ह्या कार्यावळींत पर्यटन मंत्री रोहन खवटे हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की ह्या पोर्टला अंतर्गत आतां मेरेन 52 कंपन्यांनी नोंदणी केल्या. स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजार आमी सुरवात केलो आनी चतुर्थी बाजाराच्या निमित्तात आमकां खूब मोठो रिस्पॉन्स हो मेळपा लागलो. सो माय डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स मिस्टर विजय सक्सेना, आमचो भूषण सावयकर आनी अरविंद बुगडे ह्या तिगाय जाणांनी एंड CMO टीम हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन
हो जो आसा हो सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक ट्रेनिंग दिवप. प्रायवेट आमचे 2-3 पार्टनर्स आसा, CSCs म्हणजे कॉमन सर्वीस सेंटर ते, आणि आमचे कुरियर कॅरिंग पार्टनर्स हांच्या बरोबर टायअप करून तांच्यांनी परत एकदां स्वयंपूर्ण गोवा बाजार हो लॉन्च केलो. आणि हाज्या निमित्तान जवळपास 46,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप आमी टोटल तांकां इन फ्युचर ट्रेनिंग दितले. जवळपास 12,000 आर्टिजन्स अँड क्राफ्टमॅन गोंयांत आशिल्ल्या सगळ्यांक अंडर द डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हँडिक्राफ्ट टेक्सटायल आनी कॉयर तांकांय बी आमी ऑन बोर्ड घेतले. पयलेच फावटी गोंयांत अशा पद्दतीचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी आमचे आर्टिजन्स आपलो जो प्रॉडक्ट तयार करता तांकां गांवांत बसलेल्या जाग्याचेर तांकां मार्केट एवेलेबल करून दिवपाचें आमच्या स्वयंपूर्ण बाजाराच्या निमित्तान आमी सुरवात केली. ताची वेबसायट www.swaympurnagoa.com ह्या वेबसायटींतल्यान आमी नियरस्ट CSCs कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर ह्यो बाजारा खातीर आमकां सातत्यात कंटिन्युअसली मदत करतले. म्हाका दिसता ह्या बाजाराच्या निमित्तान आतां पर्यंत जेंच्यांनी रजिस्टर्ड केला ते वेगवेगळे गोवन प्रॉडक्टाकूय आमी म्हणजे नो डावट ती जी प्रॉडक्ट तांकां पॅकिंग कशें करप, तांकां लायजनींग कशें करप, तांकां लायसनींग कशें मेळोवन दिवप, FDAचे आसतले, FPPचे आसतले किंवा अदर लायसन्सीस ज्यो तांकां लागता. हँड होल्डिंग जें आसा ही आमची ऑल द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स, आमचे डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग, आमचो RDA हे सगळे तांकां हँड होल्डिंग करता. गोंयच्या दर्यादेगेचेर आदारीत ओल हो विचार करपाक प्रवृत्त करपी लघुपटाक पयलो पुरस्कार मेळ्ळा. 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवान 75 क्रिएटिव्ह मायंड्स ऑफ टुमॉरो ह्या कार्यावळी अंतर्गत हो पुरस्कार जैतिवंतांक भेटयलो. ह्या कार्यावळीन चित्रपट विभागाचे जोड सचिव पृथुल कुमार हांचे हस्तुकी हो पुरस्कार भेटयलो. ह्या वेळार उलयतना पृथुल कुमार हांणी सांगलें की क्रिएटिव्ह मायंड्स ऑफ टुमॉरो हो प्लॅटफॉर्म नवीन चित्रपट निर्मात्यांक बरे चित्रपट तयार करपाक उर्बा दितलो. First of all, I would like to again revisit the whole thing that this started about 3 years back, where our Honorable Minister conceptualized that whatever content is getting made, which is placing India at a global pedestal, that getting recognized, we need to recognize where is it coming from, and that is you, the creative minds. Not just these 75 sitting here, but all your friends who are busy creating content across India and have such vision, such stories, and the way they portray it. So congratulations to all of you. And I would thank the jury, especially Dennis, for getting associated with such a program. It means a lot to IFI, to CMOT, for getting associated in its 3rd edition with Dennis, the European Film Market. And Srijit Sarkar Saab, who's such a revered filmmaker. I mean, 1 and 2 is not the number. I think this year 6 national awards his film won. So that is the kind of. थायलंडातल्या बँकॉक हांगा 3ऱ्या विश्व हिंदू संमेलनाचे उक्तावण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या खेपे ह्या संमेलनाचो विशय जयस्य आयतनम धर्म असो आसा. ह्या वेळार उलयतना मोहन भागवत हांणी सांगलें की पुराय संवसार एक कुटुंब आसा. भारताची परंपरा ही दुसऱ्याक मदत करपाची आसा आनी आमी भौतीक सूख हे भायरच्या जगान सोदता, पूण तें सूख खरें म्हळ्यार आमच्या भितर आसता. सगळ्या हिंदूंनी एकठांय जावपाची आयज गरज आसा अशें मोहन भागवत हांणी सांगलें. And we will make everybody RA, that is culture. That word also is inadequate, but for the want of better word, I must say culture. Then there is second, Dhana Vijay. To acquire possession of all means of material happiness, people try to fight and dominate each other. There is no bliss and peace. And now, especially after Corona period, they have started rethinking. And it seems they are unanimous in thinking that Bharat will provide the way. The very birth of our society and our nation is for the same purpose. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
नमस्ते इंडिया. नमस्ते लैंड. मरहबन इलल हिंद. जरी इंडिया. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. मुई इंडिया. नहनु हुनूर. इंडिया. माँ हिंदी हस्ती. हिंदियानी. सलाम हिंदुस्तान. वी आर इंडिया. आयज विकसित भारत संकल्प यात्रा दक्षिण गोयच्या केळशी गावात आयोजित केली. या कार्यावळीत शेती खाते, बायलां आणि भुरगी उदरगत खाते, बँक ऑफ बरोडा, नुस्तेमारी खाते, पशुसंभाळ खाते, समाज कल्याण खाते अशा सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी वांटो घेतलो. या कार्यावळीत DRDAचे संचालक दीपाली नायक, स्वयंपूर्ण मित्र सुमन खवटे, सरपंच डिक्सन वाज, भलायकी अधिकारी डॉक्टर इमॅन्युअल मास्कारेनास आणि हेर मानेस हजर आशिल्ले. या कार्यावळीत शेतान ड्रोनाचो वापर कसो करप हाचे प्रात्यक्षिक दाखयले. उपरांत उलोवप करतना सरपंच डिक्सन वाज हांणी सांगलें की केळशी गांवांत ह्या विकसित भारत संकल्प यात्रेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. And today in Kavilosim, there was a good response. More than 12 to 15 different various departments, various government authorities came to the doorstep of the people. Today got a lot of benefit, such as tribal, such as child and women, agriculture, fisheries. So this is a very good initiative, and the response of the people is very nice because it is a good initiative because people can come at the panchayat in the village and take all the benefits. So I once again, as a village panchayat sarpanch of Kavilosi and all the panchayat members, I would like to thank the Prime Minister for a great initiative for this program, and I think we need more of this so that the programs come at the doorstep of the people. यावेळी लाभार्थ्यांनी आपली मतं उक्तायली. Hi, my name is Vinci Rodriguez. I'm from this village Kavilosim. आणि आयच्या दिसा गव्हर्मेंटान जें कितें केलां तें आमकां बरें दिसलां. कित्याक अदरवायज आमकां ही फॅसिलिटी गव्हर्मेंटान आमच्या गांवांत हाडून आमकां दिल्या, नाजाल्यार आमकां मडगांव वचूं पडटालें आनी थिंगा सगळें हासल जाता आसलें. सो हिंगा आमी बरे भाशेन आमगेलें कामां बरे भाशेन जालें. तेका लागून आय एम सेइंग टू थँक यू गव्हर्मेंट फॉर वॉट यू हॅव डन फॉर अस. थँक यू वेरी मच. तुजें कसलें काम आशिल्लें? म्हणजे सिलिंडराचें अपडेट करपा आसलें बुक. सो आय हॅव डन इट व्हेरी इजिली, सो विथ नो हसल. सो आय एम thankful to the government for about what he has done to us. So thank you very much for doing this to us. आमच्या विलेज पंचायत कावेलोसिंग कालसांना दिल्लो आसता, कित्याक कसली फॅसिलिटी हांगा हाडून आमकां जायत्या लोकांक आधार कार्डा वयर मार्गांव वचों पडटालें तें आतां गांवां येवन जायत्या लोकांनी बरे भाशेन करून इफेक्ट मेळ्ळो आनी तांकां बरें दिसलें आनी जायत्यो सवलती तेणी हिंगा येवन केल्यो म्हणून आमच्या विलेज पंचायत ऑफ कावेलोसिंग देव बरें करूं. सिंथिया आग्यार कावेलोसिंग कालवाडो. आमच्या गांवां गव्हर्मेंटान मोदी गव्हर्मेंटान आमकां सगळी वेवस्था दिली म्हणून हांव काळजांतान आर्गां दिता आनी सगळे फॅसिलिटी आमकां फावो केली म्हणून हेल्थाची, एग्रीकल्चर आनी जायते जाण एग्रीकल्चर हेजे गव्हर्मेंटाचे आमचे गांवां येयले आनी सगळ्या लोकांक बरी म्हायती दिली म्हणून हांव आर्गां थँक्यू म्हणटा. म्हजें नांव सेरिना फेर्नांडीस. मुगे बरें आधार कार्ड म्हाका करपा बरें त्रास पडटाले. इन्सान म्हाका मार्गांव वचपा, मार्गांव वचप मागीर परतून कितें मातशें डॉक्युमेंट मिस्टेक जालें जाल्यार परतून येवचें पडटालें. म्हाका बरें इजी जालें कावेलोसिंग जावन. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सरपंचान सगळ्यांक म्हाका सपोर्ट केलो हिंगा बरी भाशेन सर्वीस करपाक. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाचें सदांच तांकां आदार मागता. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हांचे मदीं 20 षटकांच्या क्रिकेट माळेंतल्या काल जाल्ल्या पयल्या खेळांत भारतान ऑस्ट्रेलियाचे 2 गडे राखून जैत मेळयलें. काल विशाखापट्टणम हांगा जाल्ल्या खेळांत सुरवेक फलंदाजी करतना ऑस्ट्रेलियान 3 गडे वगडावन 208 धांवड्यो केल्ल्यो. भारतान ही मोख 8 गडे वगडावन साध्य केली. भारताच्या सूर्यकुमार यादवान 80 जाल्यार ईशांत किशन हाणें 58 धांवड्यो केल्यो.
आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.6 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.5 इतलें नोंद जाला. आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. उत्तर काशींतल्या सिलक्या बोगद्यान अडकून पडिल्ल्या 41 कामगारांची सुटका करपा खातीर चल्ल्या झुजा पावंड्यार यत्न. राजस्थान विधानसभा वेंचणुकेची तयारी जाल्या पुराय. फाल्यां 199 सुवातां खातीर जातलें मतदान. पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी घेतलो आपल्या कार्यालयाचो ताबो. आपल्या कडेन सोंपयल्ल्या 4 खात्यांचो अभ्यास करपाक लागतलो आपल्याक थोडो वेळ, अलेक्स सिक्वेरा उलयले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज केलो स्वयंपूर्ण ई-बाजार ह्या संकेतथळाचो शुभारंभ. ह्या पोर्टला अंतर्गत आतां मेरेन 52 कंपन्यांनी केल्या नोंदणी. 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवान 75 क्रिएटिव्ह माइंड्स ऑफ टुमॉरो अंतर्गत गोंयच्या दर्यादेगेचेर आदारीत ओध हो विचार करपाक प्रवृत्त करपी लघुपटाक मेळ्ळो पयलो पुरस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक शकता. इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.